सर्वांकई नमस्कारो. वर्ल्ड कोंकणी सेंटराचे कोंकणी भाषा मान्यताय दिसा कार्यक्रमांतू अतीव संतोषान तुमगे लटू हांवें भाग घेता. सर्वांकई प्रथम जावनू कोंकणी मान्यताय दिसाचे मंगळ जावन आशिल्ले आशंसा अर्पण करता. भारतांतुले मस्त भाषेन तू कोंकणी उल्यमचे लोगू 0.19 0.19% मात्र आसूचे जाल्यार कोंकणी भासेक व्हडलो अंगीकार मेळ्ळा. भारत संविधाना प्रकार कोंकणीक अंगीकार आसा. केवल 0.19% जनांनी मात्र उल्लमची भास जाल्यार कोंकणी भासेक भारत संविधानांतू अंगीकार मेळ्ळो जाल्यार ताजे मागशी कोंकण्याले संख्या शक्ती न्हय, पण ताजे कारण कोंकणी भासेची शक्ती. आमगेली जननी जावन आशिल्ली कोंकणी मस्त कारणान अनन्य जावन आशिल्ली एक भाषा. कोंकणी भासेची उद्भव गोवांत जालो की गुजरातांत जालो की गौड देशांत जालो की काश्मीरांत जालो म्हणून आनी खंय तर कसं जाल्यार प्राचीन जावन आशिल्ली भास ती म्हळ्यार कोणाक तर कुना. आमगेली कोंकणी भास उज्जांत घालून काडलेली भंगार. लोकांतू विंगड खंयचे भासेक नातिल्लें एक वीरेतिहास चरित्र कोंकणी भासेक आसा. राजकोरचो राय जावो सरकार जावो मस्त कायऱ्यांतू निरोधन घालताय. सुरू नाजाल्यार फेनी पिमच्यांतू निरोधन, मांस खमच्यांतू, तें करच्यांतू, हें करच्यांतू सगळं निरोधन घाल्लेलें आसा. जाल्यार लोकांतू खंयचे सरकारांनी एक भास उल्लमच्याक निरोधन घाल्लेलें आसा जाल्यार तें कोंकणी भासेक. 1684 पोर्तुगाळी सरकारान तें निरोधन घाल्लेलें जाल्यार गोंयचे लोकान ती भास सोण घाल्ली ना. आमगेल जननीक सोण घाल्ली ना. जननीक घट्टी धरली. मस्त लोक कोंकणी भाषा संरक्षण करूक आनी तांगेले संस्कार संरक्षण करूक गांव सोडून गेल्लीं, पालायन केलें. मस्त कोंकणी लोक कर्नाटकाक पालायन केलें. मिगेल पुर्विकान गांव सोडून केरळांत पावलीं जाल्यार कोंकणी भासेक सोण घाल्ली ना. चरित्रांतलो अनुभव भारी रसकर. निरोधन घालून येदे काळ जावन कोण भासेक निरोधन घाल्लो तांनीची निरोधन वापस काडलें आनी तांनीची कोंकणी भास शिकून काडलें. ताजें आनी ती जाल्लें कोंकणी भास देवनागरी लिपीनय रोमन लिपीनय बोरमच्या आकारांबिलें. दोनी भासेनय कविता आयली, दोनी भासेनय साहित्य आयलें. ताज्यानय जाल्लें ना. कर्नाटकांत पालायन केल्लें कोंकणीन कन्नड लिपीन साहित्य बोरमचार सूर केलें. केरळांत पालायन केल्लें कोंकणीन मलयाळम लिपीन तूं कोंकणी साहित्य केलें. लोकांत आशिल्ल्यांत चड लिपीन खंयचे साहित्य करताय, खंयचे भाशेन साहित्य करताय म्हूण कोणूय निवगिल्यार आमकां सांगुयात तें कोंकणी भाशेन. कोंकणी भास उल्लमच्यांतू हिंदू आसा, क्रिस्तमांचे आसा, इस्लामांचे आसा आनी जैनांचे आसा. संपूर्ण भारताचें एक मिनिएचर कोंकणी भाशा. शेणै गोंयबा पसून मस्त भाशा प्रेमियान आनी वर्ल्ड कोंकणी सेंटर आनी अनेक कोंकणी संघटनान आनी अनेक भाशा प्रेमियान निरंतर अश्रांत परिश्रमान आज ही कोंकणी भाशा भारतांतली एक प्रमुख भाषा म्हणल्यार गौरव प्राप्त केला.
आजी भारत संविधानांतूय भारता पार्लमेंटांतूय आमगेली भाशा पावल्या जाल्यार कोंकणी मातृभास जावन आशिल्ले आमी आमगेले भाशेक ती भास शिकूकय वाडोवच्याकय प्रयत्न करतायवे म्हणून आमी चिंतन कोरता. भाशा आमगेले संस्काराचे धर्माचे अभेद्य भागू. स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा म्हणून एक म्हणणी आसा. आमगेली भाशा आमगेली जननी आमगेली कोंकणी आमकां सर्वांकय कोंकणी भाशेचे रक्षणाक परिश्रम कोरया म्हूण सांगून वर्ल्ड कोंकणी मान्यताय दीस मंगळ जावो म्हणून प्रार्थना करून सर्वांकय आशंस सांगता. सगळ्यांकय मिगेल्या विनीत नमस्कार.